आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू देवाच्या राज्या विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरी जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सोर भोंवतणच्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाचे जेवणा खाणाचे पिवोवच्या खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसा. आनी ताणें प्रतिपाल केलो, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. कित्याक सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लायले. देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटून आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. देवाचें उतर हें.